मायनिंग प्रश्नावेल्यान मुळगाव गावात निर्माण जाल्ल्या कोफुसांवांचेर उपाय काडपाक सोमारा सांजे वेदांताच्या अधिकाऱ्यांची मुळगावच्या लोकां वांगडा एक महत्वाची बसका जाली। मुळगावच्या श्री केळबाई देवळात जाल्ले हे बसकेक बायलां सयत जाणटे नेणटे मेळून लोकांनी गर्दी केल्ली। हे मुळगावच्या लोकांनी आपल्यो मागण्यो मांडल्यो। मागण्यो मान्य जायना तो मेरेन आमी खण सुरू करपाक दिवचे नात असो निश्चय लोकांनी केलो। जर तुम्ही मुळगाव गावातल्या लोकांना जर सपोर्ट करपाक तयार आसा जाल्यार हांव तुका सांगता, मायनिंग बद्दल आमचें हें कांय ना। मेन आमची आसा डिमार्केशन बफर झोन, जी लिजांची घरां आसा ती काडपाची, हे पयले आहा। बाकी तुमचे ते कॉम्पन्सेशन दुसरो विशय मेन विशय आमचो हो सॉल्युशन सांगल्या प्रमाणे तुम्ही गव्हर्नमेंटाक सांगा, ना जाल्यार कोर्टात तुम्ही आमकां बरोवन दिया। बरोवन नाका तुमचे हे लेटराचेर नाका, खंय तरी कोर्टात तुम्ही बरोवन दिया की बाबा मायन ही 50 वर्सांची आमकां लीज मेळ्ळी आसा आनी ही तुमची घरां ही जी लिजां येयली आसा ही आमी हेंकां इन फ्युचर हात सुद्दां लावचे ना। हे तुम्ही इन कोर्ट आमकां रिटर्न दिवचे पडटले आनी हेका जर तुम्ही तयार आसात मान्य जालो जाल्यार आमकां इन रिटर्न दिया। त्या प्रमाणे फुडलो जो प्रोसिजर आहा तो सप्लिशन घेवन आमी करता। ते नेचरल तळे असले काय तुम्ही केला पयली सिस्टीम आपण दिलं जाते ती तळी आसा अवेलेबल सिस्टीम 69 मार्क ही जी आसा तळी ती तुम्ही आता कागाळ करून दिवं जाय थंय 16,000 स्क्वेअर मीटर तळे 66 स्क्वेअर मीटर आनी तुम्ही म्हणटा ते मेळटली। तुम्ही म्हणटा आमकां फॅसिलिटी पॉयंट कसं केलं तुमचं फॅसिलिटी पॉयंट म्हाका हेजेर आन्सर जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।